नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांक 51,000 परस चड नेमणूक पत्रां भेटयली. रोजगार मेळ्याचो हो 15वो वांटो आशिल्लो. पुराय देशांत 47 सुवातांचेर रोजगार मेळ्याचें आयोजन जाल्लें. ऑक्टोबर 2022 रोजगार मेळ्याची सुरवात जाल्या उपरांत आतां मेरेन सरकारान 10 लाखां परस चड नोकऱ्यो दिल्यात. प्रधानमंत्र्यांनी नव्यान नेमिल्ल्या तरणाट्यांकडेन देशाचे उदरगती खातीर योगदान दिवपाचें आनी सुरक्षेची जापसालदारकी सांबाळपाचें आवाहन केलां. आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। नवनिर्मणी माहिती संकलन सारख्या मळार देशातले तरणाटे आपल्या कुशळटायेचे प्रदर्शन करतात. भारतात आता तरणाट्यांक सगळ्या मळांचेर संद मेळपाक लागल्या आणि कांयच दिसा उपरांत मुंबईत जावपा आशिल्ल्या वेव्हज कार्यावळी वरवीं तरणाट्यांक AI आनी एमर्जिंग मिडियाच्या मळार तरणाट्यांक माची मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. एन एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा है। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। पहलगामात आतंकवादी हल्लो जाल्या उपरांत सैन्य दळाकडच्यान खर कारवाय सुरू आसा. सैन्य दळान आयज आनीक 3 आतंकवाद्यांची घरां मातयेभरवण केली. आतां मेरेन पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात सामील आशिल्ल्या 5 आतंकवाद्यांची घरां सैन्य दळान बॉम्ब घालून मातयेभरवण केल्यात. सैन्य दळान पुलवामातल्या जैश ए मोहम्मदाचो आतंकवादी एहसान उल हक हाचे घर लेगीत मातयेभरवण केले. ह्या आतंकवाद्यान 2018 वर्सा पाकिस्तानात वचून आतंकवादाचे प्रशिक्षण घेतिल्ले. हालींच तो काश्मीर वाठारात आतंकवादाच्या कारवायात सक्रिय आशिल्लो. तेच प्रमाण कुलगामच्या जाकीर अहमद गनेई हाचेय घर सैन्य दळान मातयेभरवण केले. तिसरो आतंकवादी शाहीद अहमद कुटे हाचे शोपियानातले घर मातयेभरवण केला. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सिंधू उदका करार स्थगीत केलो आणि पाकिस्तानाक एक थेंब लेगीत उदक मेळचें ना हाची वेवस्था करपाची तयारी सुरू केल्या. ह्या फाटभुंयेर काल केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांच्या निवासस्थानार ह्या संदर्भातली बसका जाली. ह्या बसकेत उदक थांबोवपाच्या 3 मुखेल येवजण्यांचेर भासाभास जाल्या अशी माहिती केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी दिल्या. ये जो हत्या हुई है, धर्म पूछ के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का एक काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल
गोय पुलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवांगडा राज्यातले सुरक्षेसंबंधी बसका घेतली। 17 पाकिस्तानी नागरिक चळ काळाचो व्हिजा घेऊन गोयात रावतात, जाल्यार 3 पाकिस्तानी नागरिक ल्हान काळाच्या व्हिजाचेर गोयात राबितो करून आसात अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। पाकिस्तानी व्हिजा धारकांक फुडल्या 48 वरात देश सोडपाचो आदेश सरकारान दिला आणि तांचेर खर नदरूय आमची आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। Government of India, the Ministry of the Home Affairs and Foreign Division हांच्यानी काढलेल्या ऑर्डरी प्रमाणे regarding the revocation of the SAAA RC visa for the Pakistan nationals हांची विजा सस्पेंड केली तुरंत त्या विषयाचेर आणि सेक्युरिटी कन्सर्न विथ द नेशन। पहिल्यान पयली गोंयांत आतां आयच्या घडीक 3 जाण पाकिस्तानी नॅशनल आसात जे शॉर्ट टर्म विजाचेर आशिल्ले, जे आमकां आयडेंटिफाय जाले। ते शॉर्ट टर्म विजा तांकां जाता तितके बेगीन जो 27 म्हणजे एक्चुअली 48 आवर्स दिले तांकां, तांच्यांनी देश सोडून वचूंक जाय म्हणून। तांकां 3 जाणांक जे इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी वतली तांची आमी परमिशन्स तांचे फुडें कंटिन्युएशन करूंक ना। सुरक्षेच्या नजरेन गोयात कसलेच तरेची आगळीक जावची न्हय म्हूण पुलिसांनी गस्त सुरू केल्या। तेच प्रमाण कांय सुवातांचेर पुलीस दक्षता घेवपा खातीर नेमल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। इंटेलिजन्स कलेक्शन्स करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा, त्या खातीर सगळ्या जाणांनी कॉपरेट करचें। गोंयांत रावपी वेगवेगळ्या बाकीच्या स्टेटींतले जे नागरीक हांगासरचे रावतात तेंच्यांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा। पुलीस प्रेझेन्स ऑन द प्रॉमिनंट प्लेसीस, टुरिस्ट प्लेसीसचेर किंवा क्राउडेड प्लेसीसचेर फाल्यांच्यान मोठ्या प्रमाणात पुलीस फोर्सीस हे सगळीकडे आसतले, त्या खातीर सगळ्या जाणांनी सहकार्याची अपेक्षा आसा। सरप्रायज नाकाबंदीच वेगवेगळ्या ठिकाणी रातच्यो इवन जो वेळ पडटा जाल्यार दिसाच्योय बी सरप्रायज नाकाबंदी आसतल्यो। स्ट्रेंथनिंग द सेक्युरिटी ऑफ द वायटल इन्स्टॉलेशन्स ह्या जाग्यांचेर आसतले। सी विजील आमी मोठ्या प्रमाणात दवरपाक सुरवात केल्या। वेगवेगळे जे फिशरीज बोट आणि बाकीचे सगळ्या जाग्यांचेर रिगरस व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह फॉर द मायग्रंट्स आणि टॅनंट हांच्या खातीर कंटिन्युअसली पुलीस व्हेरिफिकेशन करतले। ख्रिस्ती धर्माचे धर्मगुरू पोप फ्रांसीस हांच्या निमण्या संस्काराच्या फाटभुंयेर गोंयांत आयज दुखवटो पाळटात। हाका लागून पुराय राज्यांत दुखवटो आशिल्ल्याची घोशणा सरकारान केल्या। दुखवट्याच्या फाटभुंयेर आयज पुराय राज्यांत आणि तिरंगो हुबयल्ल्या सगळ्या सुवातांनी भारताचो तिरंगो अर्दा वयल्यान हुबयतले। आयज कसलेच तरेचे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम जावचे ना असो आदेश सरकारान दिला। ख्रिस्ती धर्माचे धर्मगुरू पोप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर आयज निमणे संस्कार जातात। हाचे खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू रोमांत पावल्यात। रोमांतल्यान सेंट मेरी बेसिलिकात रोमन कॅथलीक धर्माचे धर्मगुरू पोप फ्रांसीस हांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले। हाचे खातीरची प्रार्थना व्हॅटिकन सिटीच्या सेंट पीटर स्क्वेअरात सुरू आसा। पुराय संवसारभरांतल्यान वेगवेगळ्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि प्रतिनिधी ह्या निमण्या संस्कारा खातीर पोप फ्रांसीस हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर रोमांत पावल्यात। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे सयत संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू, अल्पसंख्याक कार्य राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती जोशुआ डिसोजा हाजीर आसात। पहलगामात जाल्ली आतंकवादी हल्ल्याची घडणूक खूपच वायट आसा। आतंकवाद परत परत तकली वयर काडटा आणि शेजारचे राष्ट्र हे आतंकवादाक तेंको दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादाचेर खर कारवाय करतले अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी सांगलां। टेररिझम जो आसा परत परत तकली वयर काडटा, काही आमचे शेजारी देश तांकां सपोर्ट करता, परंतु आज भारत सज्ज जाल्लो आसा अशें खंय तरी भ्याडपणाचे जे काही हल्ले जे आसात, कोणी ल्हान भुरगो सुद्दां कोणी बऱ्या मनशाक मारूंक शकता, ताजे कडेन हत्या न्यायाचेर कोणी हें करूंक शकता। हो काही पुरुषार्थ न्ही, तांणी समोरासमोर आमचे प्रायम मिनिस्टर तांकां आव्हान दिता, समोरासमोर लढाई करात, अशें भ्याडपणाने लोकांक मारूं नाका। पूण ताजे आमचे प्रायम मिनिस्टरान तांकां उतर दिल्लें की आमी हाजो बदलो आणि योग्य तरेची शिक्षा तुमकां निश्चितपणे दितले। कोणूच खंयच्याच ह्या जगाचे खंय तरी लिपोवन रावलो तर तो ताका सोडलो गेलो असलो ताका शिक्षाही दितलेच।
जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या पहलगाम हल्ल्याचो निषेध फकत देशातूच न्हय तर विदेशातूय जाला। लंडनात भारतीय नागरिकांनी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो निषेध करीत पाकिस्तानी दूतावासा मुखार निषेध प्रदर्शन केले। डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नात भारतीयांनी मोठ्या संख्येन वांटेकार जावन पाकिस्तानी दूतावासा मुखार विरोध प्रदर्शन केले आणि ह्या आतंकवादी हल्ल्यात मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपली। नेपाळची राजधानी काठमांडूत लेगीत पाकिस्तान दूतावासा मुखार विरोध प्रदर्शन केले। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।